बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो बाळकथई जेजू बाळकथई मोग धरून ताका अर्घ दिवंक ताचे लागीं उपकार मागूंक आमी हांगासर जमल्या जेजू बाळोक सदांच आमकां आदार दिता पूण आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जावंक जाय आमी केल्ल्या सर पातकाची दूख धरण आतां आमी म्हणया हांव पातकी सर देवा तुमकां बाबा भयणो म्हज्या गुन्यांव विसरून सांगता मनान विसरून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां आनवली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददार देव आमची खाकुल्त करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumyaka kutku Sumyaka kutku Kristaka kutku Kristaka kutku Sumyaka kutku Sumyaka kutku प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिनवसता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवयनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आपणा मरिपात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर काळी तारान दिवंक तो सकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता असल्या एका श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली तो पवित्र निर्दोशी निश्कळंक आनी पातकातान वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो आदल्या श्रेश्ठ याजका बरी पयलें आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदान भेटोवची ताका गरज ना आपणाक सोपून दिवन हें बलिदान ताणें एकस्पोटी केलें नियमशास्त्र अस्कत मनशाक श्रेश्ठ याजक नेमता पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्लें सुपोताचें उतर ससनाक संपून केल्ल्या
पुताक नेमता. आमी आतां विवरून आसलो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर्तो श्रेश्ठ याजक आमकां आसा. तो सरकार सर्वेस्पराच्या उजव्याक सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय बोगार सर्वेस्परान बांदिल्ल्या खऱ्या तंबांत वा पवित्रांत आपलें मन्यारपण चलयता तसलो याजक तो. हर एका श्रेश्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटय जाय. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार याजक जातोच ना. कित्याक कायद्या प्रमाणे कानीक भेटयतले याजक आसात. पवित्रांत ताची सेवा सर्गींच्या वस्तूंची प्रतिरूप आनी सावळी ती मैजेन केल्ली बरीच. तंबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली. पर्वतार तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवणेचेर स्थापन केल्लो कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मन्यारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. यज्ञानी अर्पणा तुका नाका जाल्यो पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपणे हांवें तां मुळ्ळें हांवें. आपणे तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. तुजी वाट पळेव नासलेली तुजे थंय उल्हासान संतोष भोगूं. तुज्या जैता थंय उल्हास भोगतेली. कितलो वर्तो आमचो देव अशें सदांच म्हणो फावो. आपणे तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. आपणे तुझी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफान उसवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो.
तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसो पयसर आपल्या शिसा सांगता गलिलया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकांचो मोह ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलया, जुदेया, जेरुसलेम, इदोमिया आनी जॉर्दान पेले तडीतावन तीर आनी शिदोन शाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जोमो ताचे कृत्या विशयांत आयकून ताचे सरसीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचणा जावच्याक आपणाक एक माचवो तयार दवरून आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें साबारांक गूण गेल्ले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटालो. देवसारी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तूंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या ताळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हूण तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचे उतार हे वाकरी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, वांजेलाच्या निमाणे आमी आयकलें देवसारी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तूंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या ताळ्यान बोब घालतले. म्हळ्यार जेजूक तांणी वळखलें, तो कोण म्हणून, तो कितें करता म्हणून. आयचो वांजेल हांव वाचता आसतना म्हाका उडास आयलो. एका हप्त्या आदीं जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण केल्या 9 दिसाचें नोवें करून ताचे उपरांत 2 दीस जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण केल्या. आनी त्या दाळा हांगासर येवसो लोक खंय तावन कितलोसो लोक हांगासर आयिल्लो जेजू बाळकाक मान करूंक, जेजू बाळकाक अर्घां दिवंक, जेजू बाळका लागचे जाय जाल्ल्यो गरजो मागून घेवंक. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या जेजू थंयसर पयसर आपल्या शिसांगाता गलिलया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान येतालो. गलिलया, जुदेया, जेरुसलेम, इदोमिया आनी जॉर्दान पेरे तडीतावन तीर आनी सिदोन शाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जोमो जैत ताच्या कृत्या विशयांत आयकून ताचे सरशी आयलो. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतावन, दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यातावन जेजू विशयांत आयकून ताचे सरशी आयलो. कित्याक ताजे तावन कितें तांकां गरजो जाय आसल्यो आनी सांगतास ताणें दिवचें शिकोवन तांकां आयकूंक जाय आसलें. तेच परी ह्या 9 दिसाच्या नोवेनाक आनी ताचे उपरांत फेस्ताक जायतो लोक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतावन, दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यातावन हांगासर आयिल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची पदवी जाणा जावन ते देवसार ताका पळोवन तूंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या तळ्यान बोब घालतले. म्हळ्यार जेजूची पदवी तांणी मानून घेतली. जेजू कोण म्हूण ते जाणाच आसले. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या जेजू बाळकाच्या नोवेनाक येता, ताका मान दिता, ताका अर्घां दिता आनी ताच्या लागीं आमकां आसच्यो गरजो आमी मागोवन घेता. तितलें मात्र केल्यार पावना. जेजूचें जिवीत जाणा जावन
ताच्या पावलांनी सरोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेजूक ही पदवी खंयतरी मेळिल्ली. हे आसारे करचे, तितले शिकोवन दिवचे, ती पदवी, ती जाणवाय खंयतरी आयिल्ली. सबार फावटी आमी आयकता वांजेलांत लोक, प्रत्येक जाण फारिजेव आनी दुसरे शास्त्री आजाप जातात. आका ही पदवी खंयतरी मेळिल्ली, आका ही जाणवाय खंयतरी आयिल्ली. कित्याक तो एक सुतारेचो पूत वय बापातय तो एकवट नासलो देखून तोळ तोळ मागणे करूंक तो वरे विंगड वेतालो देखून थंयसर बापाची खुशी तो जाणा जातालो आनी मुखार कितें करूंक जाय तें ताका समजतलें आनी त्या प्रमाणे तो जियेलो आनी ताणें केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हूण आमी जाणा जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी त्या दाळा मात्र आमचें जिवीत बरें जातलें. आमी क्रिस्तांव म्हूण हेरांक दाखोवंक जातलें, हेरांक ओळखूंक मेळटलें. उतरांनी आमी सांगचें म्हूण गरज ना. आमी केल्ल्या कृत्या वरवीं, आमी करच्या कामा वरवीं, आमी जियोच्या जिविता वरवीं हेरांनी सांगूंक जाय वो एक क्रिस्तांव. जेजूक लोक वळखलो कित्याक ताची पदवी तसली आसली. बापाची खुशी तो करतालो देखून, बापान ताका समजयल्या प्रमाणे तो चलतालो देखून सर संगती करूं ताचें साध्य जालें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट, आनवरां, दूख सबार फावटी आसा. ते आमच्या जिवितांत आसले, ते आमच्यान पयस करूंक जायना. पूण ह्या कश्ट दुखांत, ह्या आनवरांत देवाचें हाजीरपण आमी वळखूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा, आमचे थान तो पयस ना. आमी ताचे थान पयस वेता. ताची खुशी जाणा जायनासतना, ताच्या खुशे प्रमाणे आमी चलनासतना, ताच्या खुशे प्रमाणे आमी जियनासतना, ताचे उतर त्या प्रमाणे आमी आयकनासतना ताचे थान आमी पयस वेता. आमकां गरजेचें जावन आसा ताची खुशी कितें म्हूण समजून घेवंक. पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या आपणा मारिपात लागीं सरतल्या सर काळी ताणें थाराण दिवंक तो सकता, कारण ताचे खातीर तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. जेजू आमचे खातीर तो विनंती करता ताच्या बापा लागीं. आमच्या सांगता तो सदांच आसा. तो एक श्रेष्ठ याजक. ताचे शिकोवन आमकां सदांच तो दिवन आसा, एक न्हय तर अनेक रितीन. तर ते उतर आमी कशें आयकता, त्या उतरा प्रमाणे आमी कशें जियेता. खंडीत जावन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी पाळटा. त्या प्रमाणे आमी जियोंक तयार आसा. तर खंडीत जावन आमी जेजू बरी देवाक लागीं आसता. तर हे नव्यान आमी करता आसतना, जेजू बाळकाक आमी मान दिता आसतना कशें ताणें बापाक खुशी जावन तो चल्लो गी, त्याच प्रमाणे आमी चलच्याक त्या जेजू बाळकाचे आदार आमी मागया. स्वीकार करा
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदरा देव बापाक मानता तसलें सामन मागात. इन तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मैमेक आनी आमच्या केपोसूच देवाक सर्विस्पोर म्हणून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदर आनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दायेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे म्हणून आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बुडला तुझ्या वैभवा. सुरकी तुकाचे सुरकी तुकाचे सुरकी तुका जय 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 जय. सुरकी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सुरकी तुका जय 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 जय. सुरकी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस बरोवन सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस्त घेयात आनी इतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नवे आनी ससले कराराचें रगत फातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. Amen.
जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूचे कूड आनी रगा सेवतरे आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बाबा, पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मुरे देवाचे माये संगती जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदरेची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा तुझे नाव पवित्र तुझे राव संपय, तुझी खुशी सत्कार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या आमकां तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवच्या नात्रेकतेल्याक आमकां ताज्या उदक कुदेसर पातकंटली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय. कित्याक सोडची पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अंतर्गताक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी आमचो सुमे जेजू क्रिस्त वस्त सुमे सगळ्यांक बरें करून गेल्लो तो. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते हर एकली आमी सुभागी. सम्यान तुवें म्हज्या प्रेमाचें म्हाका फोवना जोत्रांत मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका
वेंकून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आम्हा मनशाक सोडून दिवच्याक ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारान दिल्ले दुसरे कांयच ना. प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिन वसणोचो याज समारंभून
देवा जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्याच मनशाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोर पदुदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आमी सद्याकाळाच्या दुसऱ्या हप्त्यांत आसा. फाल्यांच्या दिसा सांत फ्रांसीस दे सेल्स हाचें स्मरण आमी करता आनी सोनवारा दिसा सांत पावलुचें मन परिवर्तन हें फेस्त आमी संभ्रमता. आयतार सद्याकाळाचो तिसरो आयतार आनी तो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार जावन आमी संभ्रमता. सोमारा दिसा सांत तिमोथी आनी तीत हाचें स्मरण आमी करता आनी मंगळार दीस सांत थॉमस अक्वायनस हाचें स्मरण आमी करता. आयच्या दिसा ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात फादर रेमंड संतानास. गांवान मियाव पदावचे आमचेच कर्मेलीत याजक. प्रस्तुत टंजानियांत मिशनरी जावन ते वावर करतात. सुमार 40 आनी 60 वर्सां जावन आमचे मिशनरी भाव थंयसर वावर करते आसात. 9 कोवेंत आमचे समुदाय थंयसर आसात आनी 20 आनी 2 जण कर्मेलीत फ्राद थंयसर वावर करते आसात. फादर रेमंड थंय वचून सुमार ह्या वर्साक 25 वर्सां सोंपतात. ह्या संदर्भी थंयसर मिसां वावर करच्या सर्व याजकांचो आमी उडास काडटना फादर रेमंडान थंय दिल्ली सेवा आमी वाखणटा आनी हेच्या दिसा आमचे संगी आसून मिसाचें बलिदान भेटयल्या तांकां साबेटवणी केल्ल्या याजकाक तशेंच कॉयरिस्तांक आनी तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो फादर रेमंडाक. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी मोडया. बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो सुमी इसांवचे येलो सतराच्या गज आनी तो मनशा पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यान शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतां मनशां तांच्या सर गजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमचे जोडया दोळे आमी धांपया. तेच बाळूच्या हजीरपणांत आमी आसा. बऱ्या मनान एका काळजान आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या त्या बाळका जेजूक मान करच्याक ताची मजा जोडच्याक. आमची सर मागणी ते सावा ही रादे जेजू बाळकाच्या पांया तळा आमी समर्पया. आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. देवान दिलें वर्ते देणे जावन आसा कुटुंबांत आसची मालगडी, कुटुंबाची जबाबदारी घेवची आवय बापय, कुटुंबांत आसची भुरगीं आनी युवा जाणां पासून आमी मागया. तेच बाळका जेजूक आमच्या कुटुंबाचो आमी आपोवया. आमचे कुटुंब बेसांव घालून दी म्हण मागया. प्रत्येक रितीन भुरग्यांक युवा जाणांक बऱ्या फुडाराक बऱ्या शिकपांत ती मेते जाता आसतना तसो सर्वेस्पो देव तांकां विज्ञान वरान राखून दी, सांबाळून दी आनी आशिल्लें पंथाक पावोवन दी म्हण आमी मागया. आमचे कुटुंब बाळका जेजून आशिर्वाद केल्लें आसता. जायतीं कुटुंबां आसात
तांचे थंय उणेपण आसा. कळीत आसून कळीत नासतना अर्थीक अडचणाक लागल्यान जावं पुरो, पिडेंत ओळवळता जावंक पुरो, या समाधान ना जावंक पुरो, या त्या कुटुंबाचे संदे खंयी वायट वाटेक या वायट चालीक ते वळख जाल्यार जावंक पुरो. ते आमचे भाव आनी भयण तांचे पासत आमी मागया आनी बाळका जेजूक ससाय आमी तांचेर मागया. ह्या पवित्र जाग्याक जायतीं बाळका जेजूची भक्तिकां येतात, तांचे पासत आमी मागया. भुरग्याच्या देण्या पासत आशेवन मागून ह्या पुण्यशेताक येतात, तांकां तें भुरग्याचें देणें फावो जावं दी म्हूण मागया. विविध मिसां गांवांनी आमचे जायते क्रिस्तांव दगदनी सस्ते आसात, कश्टार आसात. देवान आमकां राखलां, ते बाळका जेजून आमच्या कुटुंबांत आशिर्वादा वतल्यान तशेंच तांचे थंय आसच्या लोकांक थंय मन परिवर्तन जावचें पासत आमी मागया. आमचेच वैयक्तीक इरादे पासत मागया. आमी त्या बाळका जेजू भशेन जावन जिवोवंक आमचें जिवीत ताच्या पासून समर्पूंक ताची कृपा आमी मागया. जायते युवक युवती कुटुंबां एकसुरपणाच्या पिडेंत वळवळतात. आपणाक कोणीच नान, आपणाक आयकतले नान, आपणा लागीं उलयतले नात म्हणून दुखीन आसात, एकसुरपणांत आसात. असल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया, तांकां कळी जावन दी. तांचे बरोबर तांकां रसलो ध्येय आसा, तसो बाळक जेजू आसा म्हणलें ते खात्री, ती समजोनी तांचे थंय येवून दी म्हूण आमी मागया. आमचे सर इरादे, वैयक्तीक इरादे बाळका जेजूच्या पांयां तळा समर्पण मागया. ए भगेवो जेजू बाळका, उगडप केली आसता, तुजो आदींक बेसो येवकलो आसता, तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तान दयनायक तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मुनी जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. आनी देवाचो पूत मुनी जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. आनी देवाचो पूत मुनी जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांगार आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एकाकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिव दी. काड आमचे वेले सरकस आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायती आशिर्वादां वतल्यान आमच्या कुटुंबांतय, आमच्या शिकपांतय, कामांतय, फुडारांतय
आमच्या एरियेका मेळटा मेळटानी ताचें हजीर पोवन ताणें आमकां फोव केलां, आमकां सुरक्षीत ताणें सांबाळलां, तसो मोग ताणें आमकां दिला. सर उपकाराक ताका अर्गां दिवया. उपकारी मनान आमी मागया. हे उदर बाळक जेजू, तुझे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देडो उपकारा खातीर आमची अर्ग आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबाच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगल्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या भाडपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळना ती दैवीक मजा जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्गीच्या तारका मोकळी गायता वायच्या दिसा. वंशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुशा बळसाव तूं सलमोन आयलो. आमकां उपरांतले आमकां वयर काडले. आशीर्वादी आमेन.